तुम्ही आता एलआयसनचे म्हणे एक वेळ एलआयसनी तुमकां आदार भरपूर केलो. एलआयसन ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आशिल्ल्यो थंय तुमकां लीडय भरपूर मेळ्ळी. ही अलायन्स टिकतली? कारण एक गजाल आमकां आतां लक्षांत येता की तुमी दिल्ली सावन आयल्यात. दिल्ली असेंब्ली इलेक्शनाचो बोवाळ ऑलरेडी सुरू जाला आणि थंय तुमी आनी आम आदमी पक्ष म्हणटात की यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट टुगेदर, रादर यू आर गोइंग टू फियर्सली फायट अगेन्स्ट इच अदर. सो ह्या अलायन्साची भवितव्य कितें? म्हाका दिसता दॅट डिसिजन वील बी बेस्ट लेफ्ट टू द लिडरशीप. बिकॉज दिल्ली जावं ओ हरियाणा जावं पंजाब वॉज एन एक्झाम्पल वेर वी वेंट सेपरेट वेज आनी आमी सिटी जिखल्यो तांणी पिकअप केल्यो. बिकॉज खाडर इज फियर्सली बिलिव्हिंग इन अ आयडियोलॉजी ऑफ काँग्रेस. मे बी तांकां डिफिकल्टी लागता टू गो वीथ अनदर पार्टी. आनी लोकसभाक दो देर वॉज रेजिस्टन्स, आमच्या लिडरशिपांनी म्हाका दिसता दे लुक्ड एट द बिगर पिक्चर ऑफ इंडिया. अलायन्स जावपाक जाय, सगळे एक जावपाक जाय. बिकॉज मोदी सरकाराक एक व्हडली मॅन्डेट मेवली जाल्यार देर वॉज अ फियर दॅट वी आर मुव्हिंग इन टू अ डिक्टेटोरियल रेजीम. सो तातूंतलेंय म्हाका दिसता लिडरशिपान कितें बरें चिंतलां. गोंया भितर ही अलायन्स तुमकां टिकची अशी दिसता? टिकल्यार कशी टिकची अशी दिसता? ना, म्हाका दिसता दॅट बेस्ट आय वील लीव इट टू द लिडरशीप. बिकॉज माय स्टेटमेंट वील बी प्री प्रोस्टरस. दो आय हॅव थँक्ड द आम आदमी पार्टी MLAs, तांचे सगळे पळय सपोर्टर्स मेंबर्स, तांणी खूब अलॉंग विथ द काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड तांणी खूब काम केलें. इवन NCP आय फॉगॉट, NCPचे आमकां तेंको दिलो. हय.